येतावमी ओढासून तुझा सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढावल्लासा जेवणार तुझ्या सगींच्या मोडून पुंडो समिया तुझे मन संभ्रमता मासान रक्तान तुझ्या पोशी जाता मानान संचा तुका आधार तुझो मागता मोगान सेवेन तुका आमी नावडता येता आमी ओढासून तुझा सुमिया समोर तुझ्या गाता स्तुती ओढावल्लासा जेवणार तुझ्या सगींच्या. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सुमेस्तांक देव बरी सांज दिवं म्हूण हांव मागतां. जेजूच्या कुडी रक्ताच्या ह्या दबाजीक संभ्रमाक तुमकां हांव स्वागत करतां. आज जेजूच्या कुडी रक्ता विशयांत आमी संदेश घेता आसतना आनी तशेंच जेजू आमचे खातीर मेलो, आमचे खातीर ताणें आपणाकच भेटोवन दिलो आनी ताची सुकूड आनी रगत आमकां खान आनी पिवोन जावन दिलें. ह्यो सर्व मिस्तेर आमी नियाळटा आसतना देवाचो आमी उपकार बावडया, कित्याक ताणें आमचे खातीर ताच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलो. आयच्या मिसांती ते सावां हे पर्यंत आसात. अर्गाम इस्तिता लिओ मिनेझस आपल्या बत्रे संबंदी लॉरेटोचो सोहान सिक्वेरा नित्यादार वाडो आशेर डिमेल्लो चवथ्या बत्रे बसवतो देवाक अर्गां दिता गोवा तावन देवादीन वलेरियाना कुटिनोच्या आत्म्या बसो 16व्या वर्साच्या उडासाक मीस पेटयता लिना कुटिनो आनी कुटुंब सांजूद वाडो आनी तशेंच हे मिसाचें ते सावां जावन आसात. आमच्या सुमेस्तांच्या ते सावां बसवतो, आमच्या फिरगजीच्या सर कुटुंबांच्या ते सावां बसवतो जावन आसा. हे मीस देखून आमी आमच्या कुटुंबा खातीर मागया, आमच्या फिरगजे खातीर मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. मोगाच्या न्हू एका कुटुंबा स्पिरिताच्या बांदान सुम्यांच्या जिवनान वांटेली जावं आमी सुम्यांच्या वेदी बवरी संगता जमल्या. आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचे परब आचरण करता. आयची देवस्तुती सुम्यांची कूड आनी रगत सेवन सुम्या बरी जावंक आपोवणी दिता. सुम्यांचे मांस आनी रगत आमच्या सस्नीक जिविताक आदार. जेजूचे पटल उदरा जाल्ली आमी हें खाण सेवन सुम्या जेजू बरी जावंक जाय असची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी मागया. एक सांगणी आसा, जें कितें आमी सेवता तें आमी जावन आसा म्हणून. जेजूची कूड आनी रगत आमी सेवता, देखून जेजूचीच कूड आनी रगत आमी जाता. तर आमी हांगासर ह्या मेजा भोंवतणी जमो जाल्ले आसता. ह्या मेजार तेच जेजूची कूड आनी रगत कॉन्सेक्रार करून आमकां दिता आसतना जेजूचींच मांस आनी रगत आमी सेवता आसतना जेजूचींच भुरगीं आमी जाता, जेजूचींच मनशां आमी जाता. तर त्या जेजूचो उपकार बावडया आनी तशेंच हे मिसाचें बलिदान आमी फावते परी भेटोवच्या खातीर आमचीं पातकां वळखून घेवन सांगता म्हणया. हांव पातकी सर्पदुदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत सदां सांकवार मरेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां भाव भयणो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्पदुदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. महिमा देवा, महिमा देवा, महिमा देवा, उसगी आणि शांती त्याच्या ईशात संसारी. सर्वेश्वरा देवा, सखींच्या राया, सपद्वेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता, तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सौम्य जेजू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पोता, सोनिया देवा, देवाचे शेळये, तू संसाराचे पाप काढताय, आमची काकृत कर. तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेसू ख्रिस्ता एकलोच तो पवित्र, एकलोच तो ईश्वर, एकलोच तो परमेश्वर. आमेन, आमेन, आमेन. प्रार्थुया. समिया जेजू ख्रिस्त आमच्या सडबंदरा, तुझ्या कश्टांच्या मरणाच्या उडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताचे यज्ञान जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुज्या सोडणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो. हे तुज्याच नांवान आमी मागता जेजू, तुजो बापा सवय आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप. सोलोमाचो राय आनी परमानात्य वसो एजाक मेल्किसेदेक अब्राहमाक उंडो आनी ताका सोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो, परमानत देव सर्ग संवसाराचो रचणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालो. सदैव जावं परमानत देव, ताणें तुज्या दुस्मानांक तुज्या आधीन दिल्यात आनी अब्राहमान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर वस्तूंचो दांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो. देवाचे उतार हे. देवाचे उतार. मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससना क्यास.
मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यास. तुझी राजवडकेची पदवी सियोनाता सरीसभर तुका दितलो म्हणून. तुझ्या दुश्मनावय राजवड चलय. तुझ्या दुश्मनावय राजवड चलय. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यास. तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गा प्रमाणे ससनाक यास. सांत पावलोन कोरिंथकारां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वचप. भावा भयणीनो, जें कितें सुम्याचें हांवें घेतलां तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हज्या सुम्या जिजून तो परदीन जालो ते राती उंडो घेतलो. देवाक अर्गां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पसो दिवची. हे म्हजें उडासाक करा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली आनी म्हळें, ही काळस म्हज्या रक्तान तीर केल्लो नवो सल्लो. तितले पोवटी ते तुमी पियेतात तितले पोवटी ते म्हज्या उडासाक करा. कित्याक तितले पोवटी तुमी ओ उंडो खातात आनी ही काळस पियेतात तितले पोवटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोवपाक. जीवो उंडो सगीन तम देवलो नो. जो कोण हो उंडो खाता तो ससनाची येतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्याही सवे आसो. सांत लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. जेजू देवाच्या राजा विशांत लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज असल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जाण धर्मदूत ताचे सरचेर म्हणाले, आमी हांगा एक सुरय सुवातेर आसाव. देखून लोकां जम्याक तूं दांड सोड. भोंवतणीच्या हळड्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी बिडार मेळटा जाल्यार ती सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां खायपणी खावंक दिया. शिसांनी तांकां जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांय आमचे लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जम्याक म्हणून खाण मोलाक घेजय पडटलें. दादलेच चडून सुमार 5000 जातीत. तोळ जेजून आपल्या शिसांक सांगलें, लोकांक सुमार 50-50च्यो पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सकडांक बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीं घेतल्यो. सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडून लोकांक वांटूंक शिसा लागीं दिले. लोक सक्कड खावन दादोशी जालो. सडीत उरलेले कुडके एकठांय करतना 12 दाली जातीत ते तांणी बोर्न काडले. देवाचें उतर हें. वखणी तुका क्रिस्ता. मोगेच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपांत उत्पत्ती ग्रंथांत जें कितें घटन आमी आयकलां तें ल्हानशें घटन. एक्चुली
आमी चिंतचें जाल्यार चारित्रीक रितीन कांयच एक महात्वांतलें एक घटन तें जावन आसा आनी थंयसर आसलो एक राय मेल्किसेदेक आनी तो याजकी जावन आसलो याजक आनी राय सालेम गांवचो राव तो जावन आसलो सालेम म्हळ्यार शालोम म्हळ्यार शांती समाधान आनी त्या गांवचो राय तो जावन आसलो उपरांत तेंचो शहर जेरुजलेम नांवान प्रख्यात जालें आनी त्या शहराचो राय आनी याजक तो जावन आसतना कितें घडलें त्या विशयांत आमी हांगासर आयकता अब्राहम आपणाक बसयल्ल्या गांवाक येवन पावला आनी त्या कानान गांवांत ताणें येवन वस्ती करच्या त्या वेळार थंयसर तुंडुराय आसले 12 जाण तुंडुराय आसले आनी तांचे पैकी 4 तुंडुराय एक विंगड एक ग्रूप करनासले आनी 5 तुंडुराय आनी एक वांटो करनासले आनी त्या वेळार त्या 4 रायांनी ह्या 5 रायांचेर धाड घाली आनी तांकां सलवयले आनी सलवण जाता आसतना आदली रिवाज तांची आशिल्ली जें कितें थंयसर त्या सलवयल्ल्या रायांचें कितें दुडू भांगार आनी तशेंच गटमुट मनीस आसले तांकां ते बंदींत घालून व्हरताले बंदीक व्हरताले तांच्या गांवाक तांकां व्हरताले आनी त्या बंदीक व्हेल्ल्या मनशां पैकी एकलो लोत जावन आसलो अब्रामाचो नेवियो या अब्रामाचो पुतण्यो तो जावन आसलो आनी त्या खातीर अब्राम कितें करता आपणाच्या पुतण्याक तांणी व्हेलां आनी तशेंच तांणी थंयसर 12 जाणांक जेश मारला म्हणल्या खातीर सुमार एक 300 लोकांचो एक पंगड तो रचता आनी त्या 4 रायांच्या तुंडुरायांचेर झुजाक तो वेता आनी झुजाक गेल्ले कडेन ते अब्रामाची पार्त जिखता आनी ते 4 राय सलवतात तांचें कितें आसलें तें अधीन कर्ण काणगितात अब्राम आनी ताच्या सांगात आसले ते सैनीक या ते मनीस आनी थंय तावन पाटी येता आसतना हो मेल्किसेदेक तांकां मेळोवंक मुखार येता अब्रामाक मेळोवंक मुखार येता आनी अब्रामा कडेन तो संपर्क दवरता आनी ताचे कडेन तो उलयता आनी थंयसर अब्राम ताका आपणे हाडिल्ल्यांतलें त्या जैत वंतू जावन हाडिल्ल्यांतले दांत एक वांटो मेल्किसेदेका दिता कित्याक तो याजक जावन आसलो आनी तशेंच तो राय जावन आसलो ताका दांत एक वांटो देखून आमकांय दांत एक वांटो इगर्जेक दिवचो कायदो आसा पूण आमी दिना आमी आमकां कितें न मेळ्ळां एक 500 रुपया घे 1000 रुपया घे एका कुटुंबाक न मेळ्ळां तितलें मात्र दिता एक्चुअली आमच्या खाला नियमा प्रमाणे आमी कितें वर्साक आमची उत्पत आसा जर तर 1 लाख उत्पत आसा जाल्यार तातूंत दांत एक वांटो 10,000 आमी इगर्जेक दिवंक आसा तें रूल आनी मेथडिस्ट आनी तशेंच हे दुसरे आमचे क्रिस्तांव पंगड आसात ते तितले खाणेनूच बाकी करतात तितले खाणेनूच जाय जे तांकां दांत एक वांटो तांच्या उत्पत्तेच्या दांत एक वांटो तेंचो अब्रामान ताणें कितें जर तें वट्टूक केल्लें तातूंत दांत एक वांटो मेल्किसेदेकाक या त्या रायाक आनी त्या याजकाक ताणें दिलो आनी याजकान मेल्किसेदेकान अब्रामान ताका उंडो आनी वायनी ताका दिलें आनी तो जावन आसलो रूपकार आमकां मुखार येवच्या जेजू आयल्या उपरांत आमकां मेळच्या त्या येवकरिस्ताचो रूपकार तो जावन आसलो वायन आनी उंडो तो आज म्हणसर चलती आसा आमचे मदें आनी तें घटन भोवच ल्हान जाल्यारय तें चरित्रेकान तांकां सांगत जाय म्हणनातलें केदेशें ल्हान घटन कित्याक म्हळ्यार तुंडुराय केदाळे झगडून पडटाले केदाळे झूज मांडटाले केदाळे सलवताले केदाळे जिखताले एक कांय व्हडलें एक घटन न्हय आनी तसल्या घटन एक पवित्रात्म्याच्या प्रेरणान पवित्र पुस्तकांत तें थंयसर छापून घालां कित्याक पवित्र आत्मो जावन आसा प्रेरण ह्या पवित्र पुस्तकाचो आनी ताणें तें ल्हानशें घटन कित्याक मुखार त्या घटनाचो अर्थ मनशांक कळटलो म्हणलें एकच एक संदेश ताचो जावन आसलो देखून ताणें दांत एक वंटो अब्रामान दिलो तितलें मात्र न्हय ताका उंडो आनी वायनी ताका दिलो ताका भेटोवन दिलो
आनी कित्याक तो याजक जावन आसलो देखून आज मोगाच्या भाव भयणीनो हे पयलें वाचप हांगासर आमी ताचे विशयांत समजले हांव ताचो अर्थ कितें समजले हांव त्या खातीर आमच्या जिवितांत ती दांत एकवंटो आसूं दी या जर तर इगर्जेक दिना जाल्यार दुसऱ्या कोणाक दुर्बळ्यांगी कोणाक गरजेवंतांगी कोणाक आनी कोण आसात दुर्बळी आमचे व्हरून दुर्बळी गरजेवंतां तांकां दिवचे प्रयत्न म्हणी आमी करया तशेंच वायन आनी दाखा सोरो तो हांगासर आमी भेटयता आल्तारीर आमी भेटयता आनी तो जेजू आशिर्वादीत कर्ण आमकां ताचीच कूड आनी रगत जावन आमकां दिता आनी आयचें तिसरें वाचप ह्या वांजेलांत सांलूक बरोवन सांगता थंयसर ताणें लोकांक शिसांनी धाडूंक सांगलें पूण जेजू ताका ओपोवंक ना तांकां तुमीच कांयपुणी दिया जेजू म्हणटा तुमीच कांयपुणी दिया आनी तांकां खंयतान आमी दिवचें उणें म्हळ्यार तांकां सुमार 1000 रुपया जाय जे पडटले तांकां आमी खंयतान दिवचे 5000 दादले मनीस आसात तशेंच बायल मनशां भोवश्या तांच्याकी मस्त चड आसली भुरगीं तांच्याकी मस्त चड आसली तो लोक सुमार 10,000 गी 15,000 गी कितलो जायत तितलो लोक थंयसर ओट्टूक जाल्लो जेजूचे तेच शिकोवन आयकोवच्या खातीर आनी तशें तांकां दिवच्याक आमचे कडेन कांय ना त्या एका चरक्या भुरग्यान कितें गी तशाच जेवणाक म्हण हाडले 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो त्यो आंध्रून पळयल्ल्यो आनी आंध्रून पळोवन जेजू कडेन सांगता एका चरक्या भुरग्या कडेन 2 मासल्यो आनी 5 उंडे आसात ते आमकां खंय पावनात अशें म्हणालो जाल्यार जेजू सांगता ते हाडा आनी हाडले आनी जेजून तो उंडो हातांत घेतलो देवाक दिन वचून ताणें तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो तांकां वांटचे खातीर ही उतरां पळया हांगासर कितें जें कितें बरोवन आसा तें आमी एवकरिस्ताच्या त्याच वेळार कॉन्सेक्रेशना वेळार म्हणची ती उतरां आनी तेंच संगती आमी थंयसर करता तो उंडो ताणें घेतलो तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो देवाक अर्गां दिली तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो शिसांनी ते वांटले तशेंच 2 मासल्यो तांणी तशेंच केल्यो आनी सांलूक हांगासर आमकां सांगता जें कितें पावलान दुसऱ्या वाचपांत आमकां सांगलां जेजूतान जें कितें हांवें घेतलां तें तुमकां हांव आतां दितां एक्चुली पावल जेजूक मेळोंकूच नासलो पावल जेजूक मेळोंकूच नासलो ताच्या जिवितांत पावलाक जेजू मेळिल्लो तो जिवंत जाल्या उपरांत क्रिस्तांव म्हणले थोडो पंगड जाल्या उपरांत त्या क्रिस्तांवाक दोग पावल वेता आसतना सावल वेता आसतना ताका जेजू मेळिल्लो आनी थंयसर हांगा पावल सांगता जें कितें जेजूतान हांवें घेतलां तें तुमकां हांवें दिलां खंयचें ताणें जेवणाच्या वेळार उंडो घेतलो तो देवाक अर्गां दिली तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो आनी घेया आनी खाया ही म्हजी कूड ताणें म्हळें तर पावल केदाळा जेजूतान घेतलें जेजूच्या फाटल्या उदाऱ्यातान कितें तांणी घेतलां पेद्रुतान जाकोबातान जुआंवतान हेर आपोस्तलांतान कितें पावलान घेतलें तें जेजूचानूच ताणें घेतलें देखून आमकां ट्रेडिशन चड गरजेचें जावन आसा उरल्या आमच्या क्रिस्तांव पंगडाक ट्रेडिशन म्हणना ट्रेडिशन म्हळ्यार तांच्या आदिंतावन घडोवन कितें आयलें तें आतां म्हणसर देवून आयिल्लें खंयी आमकां आयकोंक मेळना खाली कातोलीक पवित्र सभेक मात्र त्यो संगती आयकोंक मेळटात जें कितें जेजूतावन आमी आयकल्लें जेजून कितें केल्लें जेजून कितें घडयल्लें तें सर्व आमी जेजूतावन घेतलां म्हळ्यार ताच्या आपोस्तलाच्या उपरांत तांच्या शिसांतावन आज म्हणसर तें देवून आयलां आमचेर आनी त्या खातीर जें कितें पावलान सांगलें जें कितें जेजूतान घेतलां तें तुमकां हांवें दिलां आनी खंयचें जावन आसा ताणें उंडो घेतलो देवाक अर्गां दिलें तो मोडून आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ही जावन आसा म्हजी कूड तशेंच वायनी ताणें घेतलो आनी देवाक दिन वचलो आनी तांकां तें वांटून शिसांक दिलो आनी म्हळें ही जावन आसा हें जावन आसा म्हज्या रगात नव्या सोल्ल्याचें हें रगात आनी थंयच आयच्या दिसा ह्या आल्तारीर आमी करता हर एका दिसा ह्या आल्तारीर थंयच आमी मागणें म्हणटा आनी जेजूक हांगासर 1000 आमी करता आमचेच मदगात
आणि ते जावन आसा येवकरिस्त पवित्र येवकरिस्त आणि हांगासर जें कितें लुकान सांगलां ताच्या वांजेलांत तें आमच्या जिबितांत आमी कर दाखोवंक आसा. ताणें पयल्या वाचपांत मेल्किसेदेकाक ताणें दांत एक वांटो दिलो आनी तशेंच उंड आनी वायन ताका दिलो तो एक साक्रिफीस पेटोवंक. आनी आमी हांगासर काणीक हाडटा थोडे पटी उंड आनी वायनी हाडटा आमी थोडे पटी आमच्या गादयांनी आमच्या बेळ्यांत कितें जाता तें काणीक जावन हाडटा आनी तें जेजू स्विकार करता आनी तेंच देवाक अर्गां दिवन मोडण आमकां दिता आनी तें जावन आसा पवित्र कुमगार आनी तसो पवित्र जेजूचे रगत तो वायन. आज मोगाच्या भगिनींनी अश्यो संगती आमी आयकल्यो. तर येवकरिस्त म्हळ्यार तें आज काल तावन घडोवन आयिल्लें घडीत नाहीच नाही. जेजू तावन तें घडोवन आयिल्लें. जेजू येवच्या सुमार 1800 वर्सां आदीं आब्राम आनी तशेंच मेल्किसेदेका एकामेका मेळिल्ले. तांणी आब्रामान ताका ओपून दिल्ली ती काणीक आनी तीच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ती पवित्र पुस्तकांत बरोवन घाल्या आनी आज म्हणसर आमचे मुखार ती थंयसर आसा. आनी तेंच आमी हांगासर हजानीत ह्या आल्तारीर आमी तेंच उंड मोडटा आनी लोकांक वांडटा. वायन देवाक आशिर्वाद दिवन आमी देवाक आशिर्वाद दिवन तो वायन उखलता आनी तो आशिर्वाद केल्लो वायन आमी वांडटा. कित्याक म्हळ्यार सदां मिसाक येतल्यांक हांगा कळीत आसा हर एका मिसाच्या वेळार आमी वायन आनी उंडो दिता. क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हूण आमी दिता. आयताराच्या लोकांक दिवंक आमकां मस्त वावंड जाता. खाली ब्रेस्तार निमाण्या ब्रेस्तारा आमी ते 2 रितींनी तो कुमगार दिता जेजूची कूड आनी रगत म्हणून. आनी उरल्या हप्त्याच्या मिसांनी सुमार एक 10-15-20 जाणां आसतात. तांकां आमी हांगासर तेंच जेजूची कूड आनी रगत आमी वांडटा. तें एक. दुसरें आनी एक जेजून सांगिल्लें तें उंडो आनी तांकां मासली वांटून जाल्या उपरांत शिसांक सांगलें तें कितें उरलां तें पुरो ओट्टू करा. तें पुरो ओट्टू करा. खंयचेंच वेस्ट जावचें नाका. कित्याक तें दुर्बळ्यांक आमकां दिवेत. दुर्बळ्यांक आमकां दिवेत आमी वेस्ट करचें नाका. हांगासर जेवतना आमी पळयता बाकेट बरो शीत आसता थोडे पटी मासी आसता आनी कितले पटी हांवें मस्त पटी सांगलां म्हाका उडास आसल्या प्रमाणे. तशेंच हर एक पाद्रा बी सांगता तुमकां कितलें जाय तितलें काणया. 1 पोटी न्ही जाल्यार 2 पोटी 2 पोटी न्ही जाल्यार 3 पोटी येवन काणया. पूण कितलें जाय पळय तितलेंच आनी काण गेल्लें पुरो तुमी मुग्दी जाय. आनी तें जावन आसा निज जेवण आमी तेन्ना पाड करूंक कांय ना. आनी जर तर उरलें जाल्यार तें आमी कोणाकी दुर्बळ्यांक दिवंक जाता. त्या खातीर तें जेजूनच थंयसर सांगलें कितेंच पाड जावचें नाका. कितेंच पाड जावचें नाका. जें कितें आमच्या जेवणा खातीर दिल्लें तें जेवणा खातीरच म्हण दिल्लें आनी तें पाड करचें नाका. देखून आमी जागृत रावया ह्या सर संगतीनी. एक दांत एक वांटो. दुसरें उंड आनी वायन हांगासर भेटोवची तें जेजू आशिर्वाद दिवन मोडण आमकां दिता तें एक. तिसरें जें कितें आमी खाता तांतें आमी जागृत करची आनी तें वेस्ट जायनासतना राखचें जावन आसा आमचें काम. त्रयेक देवा थंय आमचो विश्वास उचारून आमी सांगया. एकाच देवाक सत म्हणटा सर्पदुदार बाप तो सर्गांनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सम्याक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा देवाचो एकलोच पूत तो सर काळापूर्वी बापातान जल्मला. देवातान देव उजवाडातान उजवाड खऱ्या देवातान उजलो खरो देव. तो देव ताका रोसूंक ना. बापाच्या सैमाचो ताचे वरीन सर्व वस्तू केल्यात. आमा मनशा पसत आनी आमचे सडणे पसत सर्गार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां अल्मेरीच्या बुदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पसत पोंस पिलाताकाल ताका क्रुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुना जिवंत जालो. सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांच्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक तो वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवटकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुताता निब जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय संसर्ग नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्यावरील तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदुतारें स्थापलेले देव सभेक सत म्हणटा
पातकांच्या बक्षाण्या खातीर एक पवित्र सामान मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी सस्नाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्यो गरजो सभार आसात. तांचे पैकी आमचे आध्यात्मीक गरजी एक आसा ती आमी हो युकरिस्त ह्या आल्तारीर हांगा भेटयल्लो तो आमी सेवंक आसा हरी एका दिसा. पूण हरी एका दिसा जायना जाल्यार हरी एका आयतारा परी आमी तो सेवंक आसा. त्या खातीर देवाची कृपा आमा समेस्तांचेर आमी मागून घेवया. मोगाडा बापा, पवित्र सभेच्या मोण्याऱ्यांनी आपणे बेटोंच्या तुज्या पुता जिजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान खरेपणी बेटोंक आनी आपले ताबेन आसच्या लोकांक जिजूच्या कुडी रक्ताचे पवित्रपण बगोवंक आनी संभ्रमोवंक आदार दिशे कृपा दी म्हूण मागता हांव. जावा बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकी धार्मीक लायक मुखेल्यांनी आमच्या देशान बुक्यांच्या आनी तांतयांच्या दुर्बळ लोकांची तान आनी भूक थांबोवचे दिशेन वावरूंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फ्रिगर्जींतल्या सुमेस भावार्थ्यांनी एमकरीस बलिदाना म्हज्या जिजूच्या कुडी रक्ताच्या बलिदानान फवती रिती वांटो घेवंक ते कितें म्हूण समजूंक आनी ताका फोवो तो मान आनी गौरव दिवंक सेवंक जाय आसची कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी एवकरीस बलिदानान क्रियात्मक रितीन वांटेली जावन आनी सोम्याच्या कुडी रक्ताताय भरवसो सोडूंक आनी आमच्या जिवितान येवच्या सर्व संकश्टांचेर समस्यांचेर जायत व्हरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी ह्या मिसांत वंटेली जाल्या आमी जेजू क्रिस्ताच्या कुडी आनी रक्ताच्या बळान भरून सोम्या सारकी जावं आमकां कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ आमच्या सर्गींच्या बापा, आमची मागणी आमी तुका भेटयल्यांत आमच्या काळजाचे अत्रेक तुका कळीत आसात. जें कितें आमच्या दिसान दिसाच्या जिणेक गरज आसा तें तूं तुजी खुशी आसा जाल्यार तें फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. गे बापा उंड गोवसो वायंदा का फळांसो फळांच्या वावरासो गुर्तांच्या मोगासो ओपन गे बापा मो काळजांसो सर्वेश्वर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवाचो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोषण जातलो. ओपन गे बापा उंडो गोवाचो वायंदा का फळांचो फळांच्या वावरासो गौतमच्या मोगासो ओपन गे बापा मोग काळजासो ओपन गे बापा उंड गोवासो वायंदा का फळांसो फळांच्या वावरासो गौतमच्या मोगासो ओपन गे बापा मोग काळजांसो. मोगाळ भाव भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्पदुदरा देवपाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या नेमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटाच्यो आनी शांतीच्यो कुणा गोवांचो उंडो आनी दाखांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या खणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाखांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो
शांतीन आणि मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदुतर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो खायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ससनाक तो आमचो खरो याजक निरंतरी भेटोवचो हो यज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हण ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे फसत बली जावन भेटयली ताची कूड सेवून आमकां गटाय मेळटा आनी आमचे बसत वारयल्लें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेश्वर तूं. सगळ्यांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय. ओ सगळी तुका जय. ओ सगळी तुका जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्रकार म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमयान जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेया आनी खाया. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेया आनी हांतलें पियेया. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करा. भावार्थाचो गोड बरगटूया. सम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समरंता. तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सम्याचे सुख आम्ही आत्रेता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो आनी सडवणीची काल सुखां समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्वराच्या प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियो 14 आमच्या वगेवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावां भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीक मुखामळ पळोवंक फावो कर
आम्हा सुमेशांची दया कर म्हण आमी मागता हांव खार मरे देवाचे माये संगाती भगवंत जुजे तिचो पोती भगवंत धर्मदूतांनी सर कळें तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू थंय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदरांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सुडंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताण पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सोकासाय आमकां दी. सर्गींचे बागान आमच्या सुडंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान एकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दे आनी कोटान सांबाळ तुमची येता राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमेची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसो तुमच्या सवय आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमची काकळूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सर सुभागी. तुवें म्हजे भितर म्हाका आपोवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे मास करें काम साकून पळय याद गोडसाण काळजा तुमच्या लागल्या तान बागयात म्हज्या रातान. म्हजे मास करें काम साकून पळयात गोडसाण काळजाक तुमच्या लागल्या तान बागयात म्हज्या रतान. आमचे काळे सत्रेकता जेसू तुका लालेता तुजी वाट पळयत आसा तुका घेवंक व्हडा शेता. आमचे काळे सत्रेकता जेसू तुका लालेता तुजी वाट पळयत आसा तुका घेवंक व्हडा शेता. प्रार्थुया.
बापा ससनाक तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो दीस पावसर मैपासान तुज्या भुरग्यांक ह्या वेदी भोंवतून एकठांय करून त्याच उतरांवर त्या सुखाची सुफळ खुना जेजूच्या अमली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिन अशी काळजांनी ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतल्या मात मेस्तांक तुवें बसयल्ल्या सस्नीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत्वेनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत्वेनाती कर. पात्रून सांजुता देवा आमचे पासत्वेनाती कर. सांजुता देवाक मागणे ह्या संवसारीन जेजूचो सैरो आनी धर्मदूत जावन आसल्या भगवंत जुता देवा ह्या आमच्या मागण्याक तूं आमचे सवय मेळ. जेजू सोडोंदराचो मोवाळ मोग तूं जाणा जाल्लोय ताच्या सोडणेची स्वार्थ तुवें पयस आसल्या लोकांक गाजयली. क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्तसागच्या मरणाद्वारी सर्ग आपणायलोय आनी ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलो इश्टगतीचो बांद तुवें स्थिर केलोय. बारीच कश्ट अडचण आनी सांपडणं निराशेच्या परिस्थितींत आसल्यांचो तूं शरद जावन आसाय. तुजे मजतीचेर बरोसर ही म्हजी गरज आडून हांव तुज्या पुण्यक्षेत्राक पातयेन आयलां. आमची तेसावा आमच्यो गरजो सांजुदाक आमी भेटोवन दिवया. आमच्या फिरगजंत सभार पिडेस्त आसात. थोडीं जाणां पडोवन घायिल्लीं आसात. थोड्या जाणांक ऑपरेशन जाल्लें आसा आनी थोडीं पिडेस्त जावन घराणींत आसलीं आसात. ह्या सर्वांकी आमी सांजुदा मरिफात देवाक अर्पून दिवया. म्हज्या मोतीर काळो काडन म्हजो वावर्त दंडाळांक पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरींक तूं तुज्या अपस्तोलीक पदवेन पयस तावंडाय. हे वर्त्या सांता म्हज्या काळजाचे गुंडायेतावन हांव तुका उलो मारतां. आशा सांडल्यांक भरवसो दिवचें केरीत देणें तुका देवान दिलां. म्हजे जिणेचे कांटे कुंटे म्हज्या काळजाची खोडसाण हांव तुका भेटयतां. तुज्या मोवाळ मैपासी नांवातिकीत तूं म्हाका मोगान आदारसून सुदारसून व्हर. हांवें व्हडा पातयेन तुजे कडेन मागलो उपकार म्हाका जोडून दी. अशें आमच्या सुम्या जेजूचे महिमेंत नांव तुजे मजतीन अदीक अदीक परगटलेलें जावं. आमेन. सुम्याचे नांवी आमचो आदार. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्याय सवे आसो. प्रार्थुया दयाळ सुम्या बवर्तनच्या बुजोंदरा तुजी मीत मेरलांतली दयाळाय आमी मागतां. पिडे शिडेन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक ताचे राखण बडवे सदां शांत समाधानान सांबाळून दीत. एकामेका सूख समजून आनी माना भेद पयस करून एकामेका काळजांतावन बगसून जियोंक तांकां तूं आदार दी. आपल्या कश्टा वरवीं सुदारून तुजे दयेन तांकां आपूण बरीं जाल्या म्हूण बगून दी. तूं दयाळ सुमी सदांच तांचे सांगता राव. तांची आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन दी आनी तीं तुज्या पवित्र सभेंत सदांच तुका अर्गां दिवन दीत. जो जियेतान राज करताय ससनाच्या ससना. आमेन. सर्वेस्पर देव बाप तुमकां आशिर्वाद दिवं. आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांकोवन तो तुमकां मैपासान आनी काकुतीन वागोवं. दुलोबायन तो तुमचेर आपली नदर घालूं आनी आपली शांती तो तुमकां दिवं. आमेन. देवाचो एकलोच पूत जेजू क्रिस्त बापाच्या उजव्याक वैभवान बसला आनी आपले बसवणे प्रमाणे संवसार सरपर्यंत आमचे सांगता आसा. तो तुमचे सोबे रावून तुमचे संरक्षण करूं. तुमच्या मुखलान तो रावून तुमकां वाटोरूं. तुमच्या पाटलान तो रावून तुमची राखण करूं. आमेन. देवा पवित्र आत्म्यान जेजूच्या शिसांक उजवाडान भरलें. तो तुमचे तें आसचें सर वायट बसमून उडोवं आनी तुमची जिणी आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. आमेन. आनी सर पदवीदार देवाचो बापाचो पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचे सवय सदां आसो. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडोका.
शांतीन तुझे वेतां सौम्याची येवंक वार्ता मोग तुजो प्रगटूंक धन्या दी तुजी कृपा दी तुजी कृपा हुंडो मोडून तुका सेवून सौम्या मी वेता मास तुजे कण रगत पियोन पैनारी चलता पैना कान तुवें आमकां लाभयलाय तुका दिन वाचता शांतीन तुजी शुभ वार्ता संसार गाजयता संसार गाजयता संसारार गाजयता शांतीन तुजे वेतां सौम्याची येवंक शुभ वार्ता मोग तुजो प्रगटूंक धन्या दी तुजी कृपा दी तुजी कृपा मुखार पुत्रा सवे अंकवार मरे आशीर्वाद दिव आमकां भगवंत करसाचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी आमेन.